नमस्कार, हांव सुचिता येळेकर, प्रुडंटाच्या पंचपक्वान्य कारवाळीन तुमकां येवकार। आज हांव तुमकां दोन डिशेस दाखोवपाची आसा। एक आसा स्टफ पापलेट विथ प्रॉन्स आनी दुसरें आसा वॉटरमेलन मोहितो। सो आतां उनाळोय स्टार्ट जावपाचो आसा म्हणून आमी ती डिश केल्या। आनी ही डिश करता आसतना सुरवातीक आमी सदांच बांगड्याची असो किंवा पापलेटची असो स्टफ करता आसतना सदांच ग्रीन मसालो घालून आमी स्टफ करताले। पण एकदा आमी करता किंवा रेशण मसालो घालून आमी स्टफ करताले। पण एकदा आमी अशेंच ट्राय करून पळयलें की धाकटी सुंगटां घालून केल्यार कशें जातलें आनी इट वॉज अमेझींग। सो देन वी ट्राय की आमी हे करून आनी बरें लागपाक लागलें। सो हांव तुमकां आतां सांगता, तुमकां आवडटा जाल्यार पळयात, करून पळयात, खूब बरी लागता ती डिश। म्हणजे हिरव्या मसाल्या पेक्षा ही डिश केल्यार चड बरी लागता। आता ह्याच्या फुडें हांव तुमकां सांगता की कितें कितें साहित्य ह्या सगळ्या ह्या डिशेक लागतलें म्हणून। हांव सुरवात करता। हळद पूड, मिरची पूड, हो कोकमाचो आगळ आसा आनी कांदो लागतलो आमकां, हो गरम मसालो आसा, हो किचन किंग मसालो आसा, ही आले लसणाची पेस्ट आसा, हे मेन सुंगटां आसात आनी हे मीठ आसा, हे ऑयल आसा आनी त्याच्या नंतर आमकां फ्राय करपाक रवो आनी तांदळाचें पीठ दोन्ही मिक्स करून हांव दवरलेलो आसा आनी होच मसालो आसा, चाट मसालो। हे इतलेच सामान आमकां लागतले। चड आमकां हे सगळे घरान आसता तेच सामान आसा, वयल्यान भायरून कांयच हाडपाची गरज ना, इतले बरे सामान सगळे आसता। आतां हांव तुमकां हे सगळे सामान हे आमी पयलीं वयल्यान कितें लावपाचें ते करून दाखयता। हांव हळद पूड घातली, मिरची पूड घातलेले, मागीर आले लसण्याची पेस्ट घालता हांव, हो जो कोकमाचो आमचो आगळ आसता तो आगळ हांव घालता आनी थोडें मीठ घालता आनी हे सगळे हातान हे केले। आनी आतां हांव सगळे ह्या सगळ्या एकांनी हातान केल्या शिवाय जायना, हातान सगळे मिक्स करता। आणि ही आमची पापलेट आसा, ही हांवें आज मार्केटानूच कापून हाडल्या, नाजाल्यार घरा कडेन पण व्हडली जर सुरी आसता, धारदार सुरी, त्या सुरयेन आमकां हाडून एक हे जे आसता, हो जो काळो भाग आसता न्ही, थंय आमी हे करपाक मेळटा। अशें सुरी, धारदार सुरी घालून अशें करपाक मेळटा आनी त्याच्याच दुसऱ्या सायडीक अशें, म्हणजे दोन्ही सायडीक हो जो काळो भाग आसता, हो धवो भाग आसता पापलेटचो आनी हो काळो भाग आसता, तो ह्या दोन्ही काळ्या बाजूक आसता न्ही, थंयच आमकां अशे पॉकेट्स करून घेवपाचे। हे आमी मार्केटान सुद्दां करून घेवपाक मेळटा, नाजाल्यार घरा कडेनय आमकां करपाक मेळटा, दोन्ही कडेन करपाक मेळटा, फक्त सुरी धारदार जाय त्या हेतून आमी करपाक मेळटा। तर ते पयलीं आमी वयल्यान कितें मसालो लावता न्ही तो हांव लावून घेता। असो बरो असो लावून घेवपाचो, असो दोन्ही सायडीन असो सगळो लावून घेता आणि मध्येही हांवें अशें कातरून घेतला, म्हणजे तातूनय असो भितर सगळो मसालो वता आणि मातसो इल्लोसो मसालो हांव भितर इल्लोसो असो घालून दवरता, कारण मागीर जेन्ना आमी स्टफ करतले न्ही तेन्ना स्टफाचे ते सगळे सुंगटाचे आमकां येतलेच त्याच्या भितर, पण थोडे आमी असो लावून दवरता आणि हो मातसो वेळ असो लावून दवरपाचो, म्हणजे नुस्त्याक सगळो वेवस्थीत असो लागता। आता ही जी पापलेट आसा ही हांवें अर्दवरा खातीर तुमी ती मॅरिनेट करपा दवरपाची, म्हणजे ताचो मसालो आसा न्ही तो बरो भितरल्यान वता आनी बरो हे जाता। आतां हांव तुमकां जे स्टफींग करतलें न्ही ते स्टफींग कशें करपाचें ते दाखयता। तेतून आमी कितें कितें घालपाचें ते पयलीं हांव 4 चमचे तेल घालता तेतून, आणि आले लसण्याची पेस्ट घालता,
आता हांव हेतून न्ही मातसो कांदो घालता. कांदो मात बारीक चिरून घेवपा जाय कारण ते स्टफींग करपाक मागीर बरें पडटा. आणि ही डिश जी आसा ही फक्त पापलेट अशें ना, सगळ्याकूच तुमकां करपाक मेळटा. म्हणजे स्टफ करपाक म्हणजे माणक्यो आसो किंवा बांगडे आसो किंवा पापलेट आसा आनी बाकीचे खूब नुस्तें प्रकार आसा, त्या सगळ्यान हे स्टफ करपाक हे एकूच करून दवरले आनी ते उरता फ्रिजान वगैरे 2 दीस काय बरें उरता आनी ते अशें करून दवरून आमकां तेतून खंयचेंय नुस्तें हाडून स्टफ करपाक मेळटा. हो आतां मातसो कांदो मातसो ब्रावन जालो की हांव सगळे मसाले घालपाक स्टार्ट करता. आतां हांव हेतूनच हळद पावडर घालता, मिरची पावडर घालता, हो आमचो गरम मसालो आसा, घरचो मसालो, मागीर हो किचन किंग मसालो आसा आणि तेतून हांव इल्लेशे हे सोलाचे आगळ घालता आणि कांदो बरो बेगीन शिजपा जाय म्हणून हांव इल्ले मीठ ही घालून दवरता म्हणजे आमकां शिजपा बेगीन जाता. आणि ही हांवें बारीक सुंगटां हाडल्या. ही सुंगटां जी आसा ती अगदी बारीक आसा, ती ह्या हेका स्टफ करपाक सामकी बरी पडटा. समजा तुमकां ही सुंगटां मेळना जाल्यार तुमी व्हडली सुंगटां हाडपाची आनी ताचे बारीक 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 कुडके करून तशेंय केल्यार जाता. पण आज आमकां ती सुंगटां मेळ्ळ्या म्हणून हांव ती सुंगटां घेवनूच आयलां. आतां हेतून न्ही उदक मातसूय घालूंक जायना कारण सुंगटाक कितें जाता की सुंगटाक रोखडेंच उदक सुट्टा म्हणून एज फार एज पॉसिबल आमी तेतून उदक अजिबात घालूंक जायना. हे शिजोवपाक आमी 2 मिनटां जरी आमी हे केली, ही सामकीच सुंगटां धाकटी आसा ताका लागून आमी 2 मिनटां जरी शिजपा दवरली तरी रोखडी म्हणजे रोखडी शिजून जाता, ताका चड वेळ लागच ना. फक्त मदे मदे अशें ढवळत मात रावपा जाय कारण तेतून उदकाचो वापर आमी अजिबात करना, ताका लागून मातशें अशें ढवळत रावपा जाय. अशें आमी 10 मिनटां जरी ढवळले, हेका चड ना, फक्त 5 ते 5च मिनटां आमी दवरपाची कारण चड दवरत जाल्यार उदक सुटपाक लागता. म्हणून फक्त 5 मिनटां आमी अशें दवरपाची की रोखडे तेचे शिजून एक जाता. हे पळय ऑलमोस्ट सगळी सुंगटां सगळी अशी शिजपा लागल्या आनी ते सुंगटाचो कलर चेंज जाता त्याच्या वरूनच कळटा आमकां की ती सुंगटां शिजल्या म्हणून. खंयचेंय नुस्तें शिजपाक चड वेळ केन्नाच लागना आनी त्यातल्या त्यात ही जी बारीक सुंगटां आसता ताका हार्डली अशें 5 मिनटान ती सगळी शिजून अशी भायर हे जाता. आतां सगळ्याचो कलर जेन्ना हांवें घातलो त्याच्या पेक्षा आता कलर जो जाला असो धवोसर जावपा लागलो म्हणजे कळटा की आमची सुंगटां ही शिजून व्यवस्थित जाल्या म्हणून. आता हे आमचे स्टफिंग सगळें जालां आनी हे स्टफिंग आमकां मातसो वेळ म्हणजे बरो वेळ थंड करून घेवपा जाय, गरम गरम घालपा मेळना कारण जर गरम तुम्ही घालत जाल्यार पापलेट सामकीच हे जातली. म्हणून मातसो वेळ थंय दवरपाचो आनी बरी थंड करून घेवपाचें. आता हे आमी जे स्टफिंग केल्ले ते हांवें हेतून थंड करपाक दवरले आनी जवळ जवळ अर्दो वरान आमचे बरे थंड जाले कारण कोमट आसतना सुद्दां घातल्यार आमकां तो त्रास जातलो म्हणून हांवें कंप्लीट थंड करून घेतले आनी तेतून आतां हांव कोथमीर घालता इल्ली आनी सगळे मिक्स करून घेता. आनी आतां हे सगळे थंड जाल्या लागून आतां आमी ह्या पापलेटीच्या भितर स्टफ करून घेवया. हे जे पॉकेट्स असतात ह्या पॉकेटाच्या भितर
अशें वेवस्थीत सगळी ती सुंगटां भितर वचपा जाय. ही एका सायडीन जाली. अशेंच हांव दुसऱ्या सायडीनय करता. अशें दोनूय सायडीन आमी ते स्टफ करून घेता. हात जो पर्यंत भितर वता तो पर्यंत अशें तुमी भितर घुसोवपा जाय, कारण त्या शिवाय हे जे स्टफिंग आसता न्ही हे कंप्लीट भितर वचपा जाय. म्हणून जाता तितले आमी भितर हात घालून ते सगळे स्टफिंग भितर घालपा जाय. आता हे व्यवस्थित असे सगळे स्टफिंग झालेले आसा. आता आमी हे रवो आणि तांदळाचे पीठ हे दोन्ही मिक्स करून मागीर तेतून बुडून आमी आता हे हांवें घेतला हे रवो आणि तांदळाचे पीठ हे दोन्ही आमी घेतलेले आसा. आणि तेतून जाय जाल्यार आमी इल्लोसो मिरचीचो पिठोय घातल्यार जाता. पण हांगा आमचे व्यवस्थित आमचे पापलेट जालेले आसा म्हणून हांवें तेतून आनी मिरचीचो पिठो आनी घालूंक ना. तर हांव आता हे अशें स्टफिंग हे पापलेट आसा न्ही हे आता आमी सगळे ताका व्यवस्थित लावून घेवया. रवो व्यवस्थित असो लावून दवरपा जाय म्हणजे स्टफिंग वगैरे कांयच भायर सरचें ना. अशें व्यवस्थित दोन्ही सायडीन अशें लावून घेतले. म्हणूनच आमी तांदळाचें पीठय घेता. आमी रवोय घेता आणि तांदळाचें पीठय घेता. तांदळाच्या पिठांनी एकदम बरे कुरकुरीत जातात. म्हणून आमी दोन्ही सायडीन आता स्टफ करून घेतलेले आसा. हे आता आमी बरे तळून घेवया. आता हांवें तेल घेतला आणि ते तेल बरें गरम जावपा जाय. जर तेल गरम बरें जायना न्ही जाल्यार तो सगळो रवो जो आमी इतलो करून हे करलेलो आसा तो सगळो सुट्टा. म्हणून हांव कितें करता हे तेल बरें तापलां की ना म्हणून हांव इल्लोसो रवो घालून पळयता. पळय तेल आतां वेवस्थीत तापिल्लें आसा. आता हांव हे जे पापलेट आसा न्ही हे पापलेट हांव हेतो भितर घालता. ही जे एकदा जर तुम्ही जर करून दवरले त्याचे स्टफिंग जाल्यार तुम्ही किद्यानी ते घालपा मेळटा. इवन वेज डिशेस जे असता त्याच्या भितर पण आम्ही जर ही सुंगटाचे जर सुके घालून वगैरे करत न्ही इवन भेण्याचे वगैरे पण त्याच्या भितर जे आता नवीन भेंडे येता आमचे त्याच्या भितर सुद्धा हे जर स्टफिंग घालून करत न्ही जाल्यार खूब बरी डिश जाता. आणि एका सायडीन बरें जावपा जाय त्या शिवाय उलटून जायना. बऱ्या भशेन ते एकी सायड जाली की मागीर आमी उलटणपाचें. मदे मदे हांव हे तेल आसा न्ही हे वयल्यांनी मातशें घालता. हे एक पापलेट जरी तुम्ही खाल्ले तरी इतले बरे लागतले. हुमणच जाय अशें ना. इवन दाळ भात आणि हे जे पापलेट आसा स्टफ पापलेट आसा किंवा बांगडो आसा ते जरी खाल्ले तरी खंयच्याय गोंयकाराक इतले बरे दिसता. फूल मील जाल्या भशेन दिसता. कारण ताटान खंयच्याय गोंयकारांक ताटान एक नुस्त्याचो कुडको हो आसपाकूच जाय. एक मंडे सोडत जाल्यार सगळ्या दिसा गोंयकारांक लागताच नुस्तें. आता हे सगळ्या बाजूनी अशें व्यवस्थित जावपा जाय. हे परततना आणि हे करताना कसलीच घाई करूंक जायना. आमी तेल बरें तापयल्या लागून हे रवो अजिबात सुटूंक ना. सगळो रवो तसोचो तस्सो सगळो लागलेलो आसा. आणि आता हे आमी अशें व्यवस्थित दाबून ते सगळे करपा जाय म्हणजे तो स्टफिंग जे आसता ते व्यवस्थित सगळे जाता. आणि तुम्ही पळू शकता हे सगळे जे आमी हे कातरलेले असले मध्ये त्याच्या भितर पण व्यवस्थित सगळे मसालो सगळो लागिल्लो आसा.
बाजूकी सगळं व्यवस्थित स्टफिंग लागिल्लो आसा. आणि आता हे दोन्ही सायडीन जाले की खावपा रेडी. हे जे आमी करता पापलेट एका सायडीक म्हाका दिसता एक 3 मिनटां लागली आणि ही दुसऱ्या सायडीकय 3 मिनटां. हरशी जे आमी पापलेट तळता ताका आमकां अशें 2-2 मिनटान पुरो जाता की ह्याच्या भितर सगळें स्टफिंग आसा. ताका लागून मातसो आमकां 3-3 मिनटां हांवें दवरला सो दॅट सगळें तें स्टफिंग आसा न्ही तें वेवस्थीत सगळें हे जावून येता. म्हणजे मदलो सुद्दां असो तुमी कुडको काडून खाल्ल्यार सुद्दां तुमकां इतलो फ्रेश लागतलो. आता हो दुसऱ्या सायडीनी व्यवस्थीत सगळो जालेलो आसा. आता हांव मातशें हे बंद करता. पापलेट रेडी आसा. हे असे पापलेट जर तुम्ही ताटान वाडत जाल्यार कोण खुश जावचो ना, सगळीं जाणां खुश जातली. हांव मातशें एका गार्निश करता. स्टफ पापलेट विथ प्रॉन्स रेडी आसा. आता आमची ही जी दुसरी डिश आसा ती त्याचें नांव आसा वॉटरमेलन मोहितो. आणि ती कोणी सोयरी येतकूच इतली फास्ट जाता 2 मिनटान, म्हणजे सोयरी बसून थंड जाता आसतनाच तांकां दिवपाक मेळटा. इतली बरी डीश आसा. तातूंत फक्त वॉटरमेलन लागता, आमकां हे जेल सगळो लागतलो, मिंटची पानां आसात आणि हे काळें मीठ आसा आणि लिंबू आणि खंयचेंय कोल्ड ड्रिंक. इतलेच फक्त साहित्यान. आणि हे सगळें साहित्य थंडी गरमेच्या दिसान तर घरान आसताच. ताका लागून इतले फास्ट जाता की सोयरी आयली की रोखडे हे करून दिवपाक मेळटा. आता हांव तुमकां दाखयता की कशें हे करपाचें. आता आमी हे कलिंगड घालून घेतले बारीक बारीक कुडके करून आणि ताका काय बरें अशें मॅश करून घेता. म्हणजे त्याचो सगळो ज्यूस आसा तो त्या ड्रिंकान वता. वॉटरमेलनचो ज्यूस सुद्दां घातल्यार जाता, पण अशें हे केल्यार चड तातूंत सगळो तो ज्यूस आसा तो त्या ड्रिंक्सान रोखडोच वता. आणि काळें मीठ जे आमी वापरता ते गरमीच्या दिसान आमच्या शरिराक अगदी बरें आसता. आता जालें. आता फक्त आमी ॲड करतली सॉल्ट आणि लिंबाचो रोस. हे काळें मीठ हांवें घातलां. ही जी मिंटाची पानां आसात ती सुद्दां गरमेच्या दिसान सामकी बरी. जालें ड्रिंक रेडी. आणि वतांतल्यान येतकूच सगळ्यांक इतलें आवडटलें हे.
आणि ह्यातून सगळे थंडावाचे प्रकार असा. काळे मीठ असो, वॉटरमेलन असो, मिंट असो, लिंबाचे सरळ असा, सगळेच उन्हाळ्याच्या दिसान जे जे जिवाक बरे असता थंडाई खातीर ते सगळे जिन्नस हेतून आसा. हे मुद्दाम तुम्ही सगळ्यांनी घराकडे करून पळया, इतले रिफ्रेशिंग असता. सो आज आम्ही 2 डिशेस केल्या. एक स्टफ पापलेट केला विथ प्रॉन्स आणि दुसरी आम्ही केल्या ते वॉटरमेलन मोहितो. आणि दोन्ही डिशेस इतल्यो इजी आसा आणि इतल्यो फास्ट जातात. विथ नो टायम म्हणटात तशें हेय एकदा जर तुम्ही जर स्टफिंग करून दवरले जाल्यार इतले फास्ट जाता. आणि इवन ही डिश जी आसा ही गरमीच्या दिसान वगैरे घेवपाक इतले बरे जाता. ताका लागून हे दोन्ही डिशेस तुम्ही करून पळयात. आणि ह्याच्या दोघींचे रेसिपीज डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिलेले आसात. आणि तुमचे सगळ्यांचे थँक्यू म्हणटा आणि प्रुडंट मिडिया पळयत रावात. थँक्यू.